नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। फक्त एसएससी आणि 12वीचोच न्हय तर आदवोगाद आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे पासून सर्टिफिकेटी विकपी रॅकेट फोडले क्राइम ब्रांचीन। 3 जाणांक अटक। मडगावात चलताले रॅकेट। सोमारा सावन सुरू जावपी विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन प्रायोगिक तत्वाचेर पेपरलेस आणि हायटेक। आमदार मंत्र्यांचे डेस्कांचेर नवी यंत्रणा। आमदार ग्लेन टिकलो आड अपात्रता याचिका राज्यपालान पावयली वेंचणूक आयोगा मेरेन। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेन दिवचो राजीनामो। भाजपाची मागणी। हिंदू आकांतवाद्यांक आरएसएस प्रशिक्षण दिता म्हूण वक्तव्य केल्ल्यान शिंदेचो देशभर निषेध। भाजपा रस्त्यार। कोयर आणि ट्रॅफिक जॅमाचो प्रश्न सुटो मेरेन पणजे फिल्मांची शूटिंग प्रदर्शनां बंद। गर्दीच्या जाग्यांनी पे पार्किंग। विरोधकांनी महापौराक वडीर काढल्या उपरांत निर्णय। कंत्राटदारांची 10 कोटीची बिला अडकली। फोंडेचो आमदार पालिकेचे कामांनी नाक खुसपता। पालिकेन सुरू केल्ले कामांक घेवंक लायता पीडब्ल्यूडी आणि हेर खात्यांची एनओसी। फोंडेचे नगराध्यक्षाचो मोगोचे आमदाराचेर आरोप। आणि VM सालगावकर यादिस्तीक बास्केटबॉल सर्तीन देंपो कॉलेज वस्ताद। फायनलीन बीट्स पिलानीचेर देंपोचे पेजाद जैत। आता खबरो विस्तारान। एसजे करियर अकादमी हे नावान फटींग सर्टिफिकेटी विकपी रॅकेट गोय पुलिशेन फोडला। क्राइम ब्रांचीन ही कारवाय केली। फक्त एसएससीच न्हय तर 12वी आणि ग्रॅज्युएशनाचे डिग्री पासून ते विकताले। व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे डिग्री ते विकताले असो पुलिशेक दुबाव आसा। हे प्रकरणात तांणी 3 जाणांक अटक केल्या। देशातल्या कांय नामनेच्या बोर्डाची आणि विद्यापीठांचे डिग्री ते विकताले। अजीम बेग, वसीम बेग आणि सेबिना या तिगांक क्राइम ब्रांचीन बोगस सर्टिफिकेट प्रकरणात अटक केल्या। मडगावच्या एसजी करियर अकादमीच्या नावान हे रॅकेट चलताले। मडगावच्या ह्या करियर अकादमीन जायती सर्टिफिकेटां विकती मेळटाली। एसएससी, पदवी आणि हेर सगळी सर्टिफिकेटां हांगा मेळटाली। 12वीचे सर्टिफिकेट 40,000 रुपयांक जाल्यार पदवी परीक्षेचे सर्टिफिकेट 80,000 रुपयांक मेळटाले। पुलिसांनी धाडिल्ल्या बनावट गिरायकाक तांणी मध्य प्रदेश बोर्डाचे एसएससीचे सर्टिफिकेट विकते दिले। पुलिसांनी तांच्या ऑफिसांतल्यान बरीच बनावट सर्टिफिकेटां जप्त केली। LLB आणि हेर व्यावसायिक पदव्यो हांगा विकत मेळटाल्यो अशी माहिती पुलिसेक मेळ्ळ्या। देशातल्या नामनेच्या विद्यापीठाची सर्टिफिकेट हांगा मेळटाल्यो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सोमारा सावन सुरू जावपी विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन प्रायोगिक तत्वाचेर पेपरलेस आणि हायटेक आसतले। सभापती राजेंद्र आर्लेकरान मिडियाक ही माहिती दिली। सभाघरान आमदार मंत्र्याचे डेस्कांचेर नवी यंत्रणा बसयल्या। आमदार जाय जाल्यार आता सभाघरान लॅपटॉप वापरूंक शकतले। इतले मजगती हळडोणेचो भाजपा आमदार ग्लेन टिकलो आड घाल्ली अपात्रता याचिका राज्यपालान केंद्रीय वेंचणूक आयोगाक धाडल्या। ग्लेन टिकलो पोर्तुगीज नागरीक म्हूण ताचे आड राज्यपालाकडेन याचिका पाविल्ली। पहिल्या दिसा मान्य राज्यपालांचे अभिभाषण जातकत ह्या अधिवेशनाची सुरवात जातली। मागीर 29, 30, 31 आणि 1 फेब्रुवारी अशे उरिल्ले 4 दीस सगळें कामकाज चलतलें। आमची गोंयची विधानसभा ही एक पावल मारून फुडें गेल्ली आसा। विधानसभे कडेन जे आमदारां कडल्यान प्रश्न जे आयले ते प्रश्न परत डिपार्टमेंटा कडेन जे वचपाचे आशिल्ले ते आमी सगळे ऑनलायन प्रश्न धाडले आणि त्या प्रश्नांची रिप्लायज उत्तरां जी आसात ती आमकां आतां ऑनलायन येवपाक लागली। तातूंत काय अजून आतां हें करता आसतना आमकां कितें अडचणी येतात ते आमी पळयतले आणि ताजो एक अंदाज घेवन मागीर फुडली विधानसभा जी आसतली अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बजेट सेशन
तातूंत आमी हाजो प्रयोग करून पळयतले. आमी आमदार जे आसात तांकां आत्तां कागदांतल्यानच उतरां दितले. असेंब्ली हॉल जो आसा हाय डेफिनेशन HDDची आमी थंयसर रेजोल्युशन दिणारे अशे इक्विपमेंट्स वापरलेले आसात. क्वेश्चन जो ज्या वेळार एखादो आमदार विचारतलो विधानसभेन, तो विचारतकच तो क्वेश्चन थंय रोखडोच आमच्या विधानसभेत भितर डिस्प्ले जातलो. क्वेश्चन विचारल्या बरोबर स्क्रीन आसा ताजेर स्क्रिनाचेर, आनी ताजे आन्सर ज्या वेळार मंत्री ज्या वेळार आन्सर दितलो उत्तर दितलो तो सांगतलो की उत्तर जशें सायक्लोस्टायल किंवा टायप छापून दिल्लें आसा त्या बरोबर ताजें तें उत्तर थंय डिस्प्ले जातलें. ते सप्लिमेंटरीज आसात त्या सप्लिमेंटरीच्या दरम्यान जें डिस्कशन आसतलें that discussion will be as early as possible will be put on our website. आमी थंय ताका लॅपटॉप दवरपा खातीर म्हणून ताका ऑलरेडी कनेक्टिविटी दवरलेली आसा थंय. वी हॅव गिवन डायरेक्ट केबल कनेक्टिविटी एज वेल एज वायफाय कनेक्टिविटी. वी हॅव नॉट trained our MLAs as yet. That is the reason why we are not going 100% paperless this time. Otherwise we are infrastructurally we are ready for that. इतले मजगतीं हळडोणेचो भाजपा आमदार ग्लेन टिकलो आड घाल्ली अपात्रता याचिका राज्यपालान केंद्रीय वेंचणूक आयोगा कडेन धाडल्या. शुक्रारा मतदार दीस कार्यावळीक आयिल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयतना राज्यपालान ही माहिती दिली. आमदार ग्लेन टिकलो पोर्तुगीज नागरीक म्हूण ताचे आड राज्यपाला कडेन अपात्रता याचिका आयिल्ली. पर्वरेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेन बेगोबेग राजीनामा दिवचो अशी मागणी भाजपान शुक्रारा केली. हिंदू आकांतवाद्यांक प्रशिक्षण दिवपाचे काम RSS करता असो आरोप केल्ल्यान भाजपा रस्त्यार देवन शिंदेचो निषेध करता. शुक्रारा देशातले हेर वाठारा प्रमाण गोंयान पणजे भाजपा कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. सुशील कुमार शिंदेचो बावलो करून लासलो. हे राष्ट्र मोठे जावचे, आमचे सगळ्या देशांतले लोक सगळे सुखी आसचे, तांकां बरें प्रशासन मेळचें आनी म्हणूनच हे सगळे स्वयंसेवक भारतीय जनता पक्षाक जॉइन जाले, भारतीय जनता पक्षाचें काम केल्लें आसा. आनी म्हणून अशा परिस्थितींत तांकां विनाशकाळे विपरीत बुद्धी आयिल्ली आसा. आनी म्हणून हे जो राष्ट्राचो ज्या मनशान अपमान केल्लो आसा त्या ह्या सुशील कुमार शिंदेक त्या पदार रावपाचो अधिकार ना. आनी म्हणूनच आमी ताजो आज राजीनामो मागता. तो म्हणटा आपल्या कडेन पुरावे आसा. तू पुरावे आसा जाल्यार हुशापणान घेवन न्हिदला कित्याक? ते आमच्या भारत देशाक दाखय. आणि भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाऱ्यात तुका कापस्ताद आसा जाल्यार अटक करून दाखय. हे काँग्रेसवाले म्हणटा तो दहशतवादी. जेदो मुंबय भितर बॉम्बस्फोट जाले, शेकडो लोकांक मारले, तो शहीद हाफीज हेजे खातीर 55 कोटीचे इनाम आसा. त्या मनशाक श्री शहीद हाफीज साहब म्हणटा. हेजे वयल्यान कळटा की काँग्रेस पक्षाची लायकी कितें ती. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.